न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशे. आणि आम्ही बी बरी आसा. तर खूप दिसांनी आयज व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो गाडयेंतल्यान स्टार्ट केला. खूप दिसान हाली करप जालोच ना. हॅलो, गुड मॉर्निंग. ट्रॅफिक पळयात भायर. तर आम्ही नी आसा करमल घाटार. अजून घाटार आसा न्ही रे? सोपलो घाट. सोपलो खंय घाट. तर आम्ही वता आतां मडगांव. एक्चुअली अशें प्री प्लॅन काय ना, जावं अमकेच प्लेसीर वयता अशें बी काय ना. वचपाक भायर सरल्या मडगांव हेकाच लागून की हेका काम आसा मडगांव. अर्जंट एक काम आयलें हेका राती. एक्चुअली हेजोच वचपाचो प्लॅन आशिल्लो. मागीर सकाळी उठल्यार म्हणपा लागलो तूं बी यो अशें म्हणून. तर ओके म्हटलें. म्हाका अशें कांय काम ना, जस्ट हांव हेच्या वांगडा वता. आतां वता म्हणटकीर शूट तर करतलेच ऑब्वियस अशें. तर पळोवया कशें कितें शूट करप जाता तें. एक असो अमकोच प्लेस आसा म्हणना ज्या प्लेसीर आमी वतले तुमकां दाखयता, प्लेस एक्सप्लोर करता अशें कांयच ना. हेच्या कामा लागून वता हो आनी तेच्या वांगडा हांव भायर सरला, इतलेंच. तर पळोवया कशें कितें आतां खंय पावता, कितें शूट करप जाता तें. सद्याक व्हिडिओ तर स्टार्ट केला, पळोवया कशें कितें तें फुडें. पावस बिवस कांयच ना आयज. मातसो भायर न्ही उजवाड असो जाल्लो आसा. पळोवया पावस पडटा काय म्हणून. मा बी म्हणटाली की सावड्डे पावस पडटा, हय सकाळूक करून आसा आनी पावस पडटा अशें म्हणून. तर आमच्या थंय बी सकाळच्यान पावस ना न्ही रे. सकाळच्यान पावस बी अशें कांय ना. भायर ग्रीनरी पळयात, रोप लायल्या शेताक. तर पळोवया पावस बिवस कसो पडटा तो. आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान मागीर. पळोवया वाटेर कितें शूट करपा सारकें आसलें शूट करून दाखयता नाल्यार डायरेक्टली मडगांव पावतकीर मेळटा. हेचें काम बीम सगळें जालें की ना मागीर मेळटा ना जाल्यार. पावणे 1 सुमार जालें आतां आनी आमी वयता जेवपाक. जे कामाक गेल्ली पळय गेलें काम जालें ना. तोंड पळय कसलें गेलें तें. कितले वेळ वेट केलो इतले पयसुल्ल्यान येवन काम जावप ना म्हणून बेजार येता न्ही मागीर. सो सकाळीं भायर सरून येयल्ली आमी. आतां काम काय जालें ना. एक पावटीन केन्ना जालीच ना. आनी एक पावट न्ही आतां हे कामा लागून आमी कितले रे 7-8 म्हयने जाले, 8-9 म्हयने जाले न्ही रे. 9 म्हयने मायच 8-9 म्हयने जाले एक कामा लागून हे करत आसा. सो अशें कितले पावटी ज्यो आसा ते फुकट गेले आमच्यो. सो पळोवया होपफुली नेक्स्ट टायम येता तेन्ना जाता जाल्यार पळोवया काम नेक्स्ट विकाक. तर आतां आमी वयता जेवपाक. आतां घरा कडेन वचून काय जेवचें ना, हांगाच जेवपाक पडलां. आनी त्या भायर आमचें आयज सॅटर्डे वेज जेवण. हो तर खंय या रे आयज आमी जेवपाक? खंय? ऑल टायम फेवरेट कंदील. ऑल टायम फेवरेट. पार्किंग काय मेळना. ते पार्किंगाक 15-20 मिनटां उठाबशें काडपाक जाय. तरी पूण स्टील आमकां इल्ले खेपे मडगांव थंयच वचपा जाय जेवपाक. पार्किंगा लागून हांगा मातसो प्रॉब्लम जाता. तर पळोवया सपोज कंदिला पार्किंग मेळटा न्ही थंय जाल्यार कंदिलान वतली, ना जाल्यार मागीर आनी खंयच्यान या नवे रेस्टॉरंट ट्राय करया. आसा आमी स्वादान बी वताली न्ही रे, बरें मेळटा. नवतारा प्युअर वेज बी बरें. पार्किंग चल या कंदिलांक पळोवया पार्किंग कशें मेळटा ते. आयज तितलें ट्रॅफीक बी ना, सॅटर्डे न्ही. सॅटर्डे संडे मातशें रस्त्याक सुसेग आसता, नाल्यार कितलें ट्रॅफीक आसता रस्त्यार. सो रस्तो कितलो खाली खाली, नाजाल्यार हांगा इतलें ट्रॅफीक आसता चलोवपाक गाडी बेजार येता. पार्किंग मेळ्यार पुरो. फुडें आसा जाल्यार पळय ते डस्टराच्या. हांसता न्ही पळय कित्याक म्हणना. तूं काम जालां तुजें, तूं गेलें तुवें टेन्शनां रावपाचें. हांसता सांगात या अशें म्हणनाका. आयज एवरी टायम येयले की ना हांगसर पयलीं रीड करतले आमी. टुडे स्पेशल. आयज आनी हांगा लक्ष बी मारप ना, निट्ट वचप भितर. चला या. सो हांगासर न्ही जेवणाची वाट पळयता. आयज आमगेले वेज. सो स्टार्टर बिटर कांय ना, डायरेक्ट आयज मेन कोर्स. आनी हांवें एक सीप मारलो लेमन सोडाचो. असली खोकली येवपा लागली. थंडी सांभळलेली अजून निवळत ना.
सो आयज आमी वेज न्ही ताका लागून मातशें तोंड मातशें तांबडें जालां नाजाल्यार हांगा येयली जाल्यार मटन बिरयानी जायच ताका कंदिलान ऑल टायम फेवरेट तेगेली रे मटन बिरयानी आयज खाता का आम्ही न्ही आयज पनीर बटर मसाला ऑर्डर केला विथ प्लेन रोटी आणि हो सामको कांद्या फाटल्यान लागला हांगा आनी फ्रायड रायस केलो फ्रायड रायस येवपाच आसा आयज वेज फ्रायड रायस वेजाचेर तूट पडून सो जेवण बी जालें आमचें आनी जेन्ना आमी गेल्ली पयलीं भितर तेन्ना कांयच नाशिल्ले लोक दोनूच टेबलां जी आशिल्ली पळय न्हू म्हळ्यार दोनूच टेबलां फूल आशिल्ले आनी आमी म्हणटा कस्टमर कोण ना दिसता म्हणून आमकां पळयलें आतां इतली रस जाल्या आनी बसपाक जागो ना आमकां दिसली आनी हांवें न्ही लेमन सोडा घेतलेली आतां म्हाका कंटिन्युअस खोंकली येता थंडीनी म्हाजी अजून निवळना सो ताका लागून त्रास जाता चालूच आसा म्हळ्यार खोकली खोकली येता आनी हो बीन लिंबू सोडा पिवन तुगे थंडी निवळतली हें बरें सांग लिंबू सोडा पिवन थंडी निवळाले म्हणून हांवें लिंबू सोडा पिवन थंडी आनी चड जाल्या म्हणल्यार हो आनी पात्रा हांव म्हाजी पिले आनी हेजी पिले एवरी टायम जेवपाक वयता पळय तेन्ना हांव पयलींच 2 लेमन सोडा ऑर्डर करता एक एका आनी एक म्हाका म्हणा हो अर्दीच पिता एका जेवता आसतना उदक बिदक पिवपाचें संवय ना म्हाका जेवतना उदक बी खूब लागता सो मागीर ती सगळी म्हाज्याच नांवार सो गाडी काडपाकच मेळना आमी न्ही आतां मार्केटान वता सकयलें मार्केट जें आसा पळय न्ही म्युनिसिपल मार्केट थंय वता फ्रुट्स कितें तरी पळोवपा आतां येयले आनी थोडेशे फ्रुट्स तरी घेवया म्हटलें एका आनी आतां दनपारचो टायम न्ही पार्किंग बी मातशें मेळटा सो हांगसर पार्किंग केलां आनी आतां चलत त्या सायडीन वता फ्रुट्स बी घेता कितें मेळटा जाल्यार पळयता म्हागेले पहले की याद है वो वाले दिन जेन्ना आमी हांगासर बिंदास भोंवतालीं त्या खूब तेंपान आतां ह्या टायमार मातशें कमी आसतलें रश बी कमी आसतलें आनी ऑप्शन्स बी खूब कमी आसतले पळोवया कितें मेळटा जाल्यार कांयच ना सद्या तरी नाल्यार हांगसर बी कितले फ्रुट्स वाले बसता मुखार बीन कांयच ना कितले फ्रुट्साचे शॉप्स आसा बट आमकां जाय ते ना आमी खाजूर सोदता तन्ने खाजूर जे येता ते खंयच ना बाकीचे घेतले एप्पल घोसाळी बी खाजूर मेळना ना सेपरेट घाल चिड्डतली न्ही कौन दिया नहीं दिया मेरे को सो माझी फेवरेट मेरे को दिया रहता तो मैं पहले ही बात करता है मेरे को दिए नहीं तुम ये साल नाराज दिए नहीं सो आमचो न्ही आयज फ्रुट्साचेर पेट फाटल्यान फ्रुट्स सगळे आनी एका प्लम दिल्लो टेस्ट करपाक बरें लागूना खंय प्लम आनी बरें लागना मातसो पचको आसा म्हणल्यार तो आनी पिकपाक जाय आशिल्लो आतां हे सायडीच्यान बरें आसा पळय खावन पळय तुवें मारलेलो खास ते सायडीच्यान आंबट आशिल्लो तो फक्त एप्पल आणि ड्रॅगन फ्रूट आणि काहीच ना काय बरं आसा आलू बुखारा आलू बुखारा सो मस्त सगळे घेतला ते हांवूच खाता सो जस्ट न्ही पावली आमी घरा टायम 3:45 सुमार जावपाक गेली एक 10 मिनटां पयलीं न्ही पावली आमी घरा कडेन आनी आतां व्हडलेशें कांय काम ना म्हटल्यार जेवणाचें बिवणाचें कांय काम नाशिल्लें न्ही सो
क्लिनिंगाचे बिनिंगाचे अशें व्हडलेशें कांय काम ना. तर जस्ट आतां पावल्या, चेंज बीन कांय करूं ना अजून. जें कितें हाडलां पळय न्ही फ्रुट्स भाजी बिजी जें कितें तें आतां जाग्यार दवरुपाक जाय तें सगळें करून घेता आतां. कित्याक की फ्रुट्स बीन जे आसा पळय न्हू ते हाडून बी तेन्नाच धुवन दवरले न्ही बरें जाता. मागीर एकदां जर ते किचनान अशेंच काडून दवरले वट्यार कितें मागीर बेजार येता थोड्या वेळान करपा खातीर. फ्रुट्स बी जे आसा पळय न्हू ते त्या सायडीन गेले की ना मातशें बरें मेळटा. लायक आतां हे प्लम, ड्रॅगन फ्रूट हे ते सगळे. आनी हांगा न्ही काणकोण म्हण जावं हांगासर सदाशिवगडार ह्या सायडीच्यान कितें जाता मेळना अशें ना, मेळटा बट क्वॉलिटी जी आसा ती तितली बरी आसना. ड्रॅगन फ्रूट बी न्ही अशें बावल्ले आसता, प्लम बीन सामके चिड्डलेले अशें आसता. ते खजूर जे मेळटा पळय जिते खजूर ते तर हांगासर मेळत ना. सदाशिवगडार बी खूबदां ट्राय केली बट मेळना. थंय बरें मेळटा, फ्रेश मेळटा आनी मातशी रेट बी जी आसा पळय ती बरी आसता. हांगसर कितें जाता आतां आमी प्लम हाडल्या 250 रुपीज किलो करून हाडल्या आनी हांगासर न्ही ते 350-400 रुपीज किलो सांगता. सेम एप्पल सुद्दां आमी आतां 200 किलो करून हाडल्या आनी तेच जर हांगासर घेवपाक गेले न्ही 250-300 रुपीज किलो सांगता, जी क्वॉलिटी आमी हाडल्या पळय न्हू ती. सो ताका लागून थंय गेल्लेच आशिल्लें न्ही, सो ताका लागून म्हणल्यार घेवया जे कितें फ्रुट्स आसा ते. म्हाका एक्चुली हो म्हणटालो आपल्याक आवाकाडो जाय. म्हाका न्ही, म्हाका आवडना आवाकाडो, मात्सो सुद्दां आवडना. हांव जीव गेल्यार बी खायना, म्हाका मात्र बी आवडना. कित्याक म्हणून हो टेस्टच लायक जायना. हो म्हणटालो बट तितलें बरें नाशिल्लें थंय, सो ताका लागून घेवना. आनी गांवठी घोसाळीं आशिल्ली ते आनी वाटेर तुमकां सांगता मशरूम इतले आशिल्ले जे आतां अळमी मेळटा पळय वायल्ड मशरूम जेका आमी म्हणटा ते इतले आशिल्ले. आयज भरपूर वता आसतना बी आमी पयल्यानी येता आसतना बी काणकोणा पाडी बिडी ते सायडीच्यान ते घाटार बी घेवन बसता पळय न्ही जी लोकल वेजिटेबल वेंडर्स. वारें आसा घालता ते सुची वचून घालता खंय ते वारें ना ताका सांगल्यार उरलाच मागे वचून घालून यो म्हणून. सो तुमचे कडेन उलयता न्ही भायर कोण आयलो ताका लागून व्हिडिओ आसा पळय तो तुमकां सांगनासतनाच म्हणल्यार बंद केलो. हांवें एक्चुली हांगा दारा रावन उलयतालें न्हू, भायर कोण आयलो उलो मारलो, सो ताका लागून बॅड जावन पयलें आनी व्हिडिओ थंयच एंड केलो. तेच्या नंतर अदिती आयिल्ले जे तुमी पयलो पात एक बारीक सो क्लीप. सो हांव भायरूच आशिल्लें, सो ते वताले तशें भायर. ताणें म्हाका मामी करून उलोवपा लागले. सो पावसान काळोख केलो न्ही ताका भितर यो म्हटलें आनी ते बसले मातशे. आनी कपडे सुद्दां चेंज करून नाशिल्ले, जे कितें सामान हाडलां पळय ते अशेंच उडयल्ले पळय. आनी कपडे बी कांय चेंज करूं ना. तुमचे कडेन उलयता ती येयली तेंचे कडेन उलयले, अदिती कडेन उलयले आनी आतां बाबा हेका परत कॉल आयलो अर्जंट काणकोण काम आसा म्हणून. सो चेंज बी कांय करूं नाशिल्लें, बऱ्याक पडलें. आतां तशेंच वता हें पळय. तर तुमकां न्ही हांव मशरुमाची खबर सांगताली अळम्याच्यो. सो ती गाडयेन बसून सांगता तुमकां. तर पयलीं हांगच्यान भायर सरता टायम न्ही 4:45 सुमार जाता. भायर पडटा पावस. एक्चुली काणकोण वता बायक घेवन वचपाचें आशिल्लें म्हटल्यार पावसा लागून आतां कार घेवन वता. तर गाडयेन बसता आनी सांगता तुमकां मशरुमाची खबर. कपडे सुद्दां चेंज करना, पिशा भशेन. आत्तां जस्ट मडगांवच्यान येयलो ना, आतां परत लागली वाटेक. अर्दवर पसून जालें ना घरा घेवन. चलाक तर मेळटा तुमकां हें हांगासर माव करता. म्हाका घे म्हणल्यार चावी, तुका न्ही. कशें हें करता बी करता कितें गो कितें नेट आनी व्हडले. आतां आमी वता न्ही, आतां वयतली ते रस्त्यार बसून आमच्या वांगडा. चल हांव गेट काडटा रे, तूं चल गाडी काड. चला तर मेळटा तुमकां गाडयेन बसता. एज युजल आमी भायर सरतकीर जशी गेट पडटा तशीच गेट पडल्या हांगासर आनी आमी वेट करता. तर जस्ट न्ही एक पावसाची धडक येवन गेल्या. आतां मातसो उजवाड जाला भायर आनी आमी बेश्टीच कार घेवन येयली. हय बायक घेवन येवप आशिल्ली, पावस ना उजवाड जालो भायर. तर तुमकां जी हांव उदक खबर सांगतालें पळय न्हू ती अळम्याची. तुमकां सांगता इतल्यो अळमी येयल्या वाटेर. एका विचार कितल्यो मशरूम न्ही रे, भरपूर अळम्यो भरपूर. वयता आसतना आमी पळोवपाक लागलेली, म्हळ्यार वयता आसतना पळयत गेल्ली, विचारून बी गेल्ली. एक्चुली म्हागेल्या मायंडान घेवपाचें आशिल्लें, हांव सामकें रेडी आशिल्लें घेवपाक. तिका दी बी म्हण सांगलें. हो म्हणपाक लागलो ना आमी गाडयेन मडगांव घेवन वयतली, दिसभर आमी मडगांव उरतली, सांजची आमी येतली न्ही. एक्चुली आमी आतां बेगीन येयली, आमचें काम जावना म्हणा, जाल्यार आमचो प्लॅन आशिल्लो सांजचो येवपाचो. तर सांजची आमी येता मागीर ती गाडयान फुलतली म्हणपाक लागलो. आनी फुलले की तांकां कांय टेस्ट आसना, कांय उपयोग ना न्ही तेंचो अशें म्हण. येत तेन्ना घेवया अशें म्हणपाक लागलो. पण येत तेन्नाय बी आशिल्ल्यो न्ही रे.
हो नाका म्हणपा लागलो तेका ना टेस्ट आसता ना आनी कितें सामके बारीक इतलेच तेका न्ही चण्याच्या आकाराचे म्हणजे चण्याची जी सायज आसता पळय तितलेच सायजीच्या वयर ते रावंड आनी बारीकसो इतलोसो देटे व्हडू जावना तांकां न्ही आनीक 4 दीस तरी ती मिनिमम उरपाक जाय आशिल्ली ते न्हू आतां म्हळ्यार वत ना न्ही ते मातशे कितें आतां भायर सरल्या पळय काल पळय इतल्यो अश्यो त्यो घेवन येयल्या सारक्यो येद्यो अश्यो अम्यो सवाय आशिल्ले चड म्हारग नाशिल्ले 700 रुपया 600 रुपया अशें सांगताले आनी 700 रुपयांची ती आमकां 650 वर म्हणटाली एक्चुअली हो म्हणपा लागलो मोठी जाल्यार हजराक सुद्दां घेवपाक कांय न्ही बट मातशें खावपा लायकीच्यो इतले तरी आसूं जाय न्ही मिनिमम येद्योच ते तरी तो येदोसो वयर गुळो तरी आसपा न्ही सामकें आनी फुल्लेली आशिल्ली ती कशें म्हणटाली रे ती 500 रुपया फुल्लेली आशिल्ली ती फुल्लेली आसलेली इतली मोठी 500 का 550 कितें म्हणटात 500 का 550 कितें म्हणटाले आमी बरी 4-5 कडेन विचारत येयल्या हळमी भरपूर येयल्या बट हे ना ते धुयता आसतना जर ते वयर ते आसता पळय न्हू तो मशरूम आनी तेचो देठ जर वेगळो जालो न्हू कांयच मेळपाना खावपाक अशें म्हणून आनी त्यो मोडून हाडल्या कांय ना तेमकां सामके येदेशे ते कितें करता तेंची तेका टेस्ट येना आतां लोक अशें करून करतात ओके मीन्स बारीक बारीक रोखडे उडी पडोवन घेतात म्हणल्यार तेंगेले अशें ते आयज आमी पळोवन गेले फाल्यां आनी कोणें काडून व्हेल्या म्हण ती आयजच बारीक आसतना घेवन येता आनी थोडे दिसांनी मोठे मेळटले शेवपुरी पार्टी आयज म्हाका शेवपुरी म्हाजे कडल्यान तुजे कडल्यानच जाण कोण आसा हांगा शेवपुरी 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 घेवन येयला तर काणकोणच्यान काणकोण हांगासर एक हें आसा गाडो आसा न्यूली ओपन म्हणपाक शकता तुमी बॉम्बे पाव भाजी म्हणून सो थंय शेवपुरी मेळटा ती घेतल्या आतां आमी डायरेक्ट घरकुया शेवपुरी न्ही इतली मस्त आशिल्ली ना हेका आवडूना काय आनी एक घेतलेली म्हाजे कडल्यान खाव म्हणून आवाज येवन तस कितें उलयता सारकें उलय शेवपुरी बरी आशिल्ली म्हणून हा शेवपुरी बरी आशिल्ली मस्त सारकी थँक्यू तुवें केल्ली कितें थँक्यू म्हणपाक हाडून दिवना हाडून दिल्या तुका बरी लागूना खंय न्ही रे एक बरी लागूना खंय म्हाका बरी लागली मस्त सारकी जितली शेवपुरी खाल्या पळय तितून सामकी बेस्ट अशी म्हणटा आनी बरी हायजिनीक बी तो बरो हँड ग्लोव्स बी घालून बरी निवळ करून करता सो नेक्स्ट टायम केन्ना खावपाक कोता येता अशी बरी आसा तर आतां रिटर्न घरा येयली आमी येयली इन्सस वाटेर आसा गेट पडला वता आसतना बी गेट आशिल्ली येता आसतना बी गेट आसा ते आमगे येतना वतना चालूच आसता एवरी टायम तर पावस बी पडपा लागलो भायर आतां इतलो वेळ दिसभर भोंवोन येयली इतलो वेळ न्ही दिसभर भोंवोन येयली मातसो सुद्दां खंयच पावस लागून आशिल्लो आनी आतां घरा कडेन पावपाक सारको पावस येयला तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच सगळें आतां वचून रांदपाक जाय वचून रांदपाक जाय दनपारां कांय करूं नाशिल्लें न्ही सो स्लायस ब्रेड हाडल्यात आनी कांय करचें ना आनी भाजी करतले चपाती बिपाती तो वावर घेवन बसपाना पळयता कसली भाजी करता आसा भेंडे आसा वांयगी आसा फ्लावर आसा निरपणस आसा कितें कितें आसा सो कसली भाजी करतले वचून सो म्हटल्यार आतां गाडयेन जसो व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो पळय तसोच गाडयेनच आतां व्हिडिओ म्हटल्यार एंड करूया अशें म्हणून चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जसो मग तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात चलात मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 घर दिसता गाड्यान एसीन भोंवन घरा जाल तर चला मेळया फाल्यां